जेजून देवसार लागल्या मनशाक बरो करतच ताका सांगल्ली आमोलीक उतरां ही. तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांतय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. सुवार्ता मुंदरून अशें म्हणटा, तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कड 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. ह्या उतरांनी उदेवचें लिसांव स्पश्ट. सर्वेस्पराची व्हड दया देवसार लागलेल्या मनशाक जेजून गुण करचे मुखांत्र केरीत तरान व्यक्त जाली. मार्काचे सुवार्तेंत जेजूचें पयलें महत्कार्यच ताणें देवसार दवडावची करणी. अशें म्हणटाना देवाचें राज जेजूचे देवसार दवडावणेंत निर्धारीत तरान व्यक्त जाला म्हणून न्हय, बगार हातून देवसाराचे सक्ती विरोध निरंतर झूज व्यक्त जाला. अशें जेजून देवसार दवडावणी शेवटींच्या काळार येवंक आसच्या मनशा पुताच्या येण्यांत संपूर्णताय जोडच्या देवाच्या राजाचें पूर्व चित्र वा पूर्व निरीक्षास म्हणयत. जेजून देवसार दवडावचे करणेंत ताचें ध्यान देवसाराच्या की सड कर्ण त्या देवसाराचे दावलेन शिरकल्ल्या मनशाचेर आसा तें महत्वाचें. सुवार्तेकारान सांगच्या ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावण आसलें वा हेर उतरांनी देवसारान ताचेर आक्रमण चलोवन आनी त्राण घालन ह्या मनशाक कितलें लाचार केल्लें म्हणलें कळीत जाता. देखून अशुद्ध सक्तीन मनशाक वळख केल्ले ते दुष्ट आनी वळवळ्यांचे परिस्थितींत जेजू ताका निवारता. सगळो लोक तो आतां न्हेसून बी शांत रितीन बसून आसो पळोवन भियेता. घोडे संकळी पूड कर्ण आपणाकच फापसून घेवन बोबो घालन आतारवना करसो तो आतां शांत जालो म्हणलें ताचे तावन देवसार भायर सरून ताका सुडका लाभली म्हूण पासारता. सांस्कृतीक रितीन पळयल्यार तवळच्या लोकान रमी आधिपत्य देवसाराच्या राजाक ताळ कर्ण जेजूची देवसार दवडावची करणी इस्रायल राजाच्या पुनर्स्थापनाक सरी केल्ल्यांत सूख दिसना. पूण सुवार्तेंत जेजूची करणी जेजून देवसार लागलेल्या मनशाक ताच्या दळदीरपणांतलें निवारण भलायके बरीत संपूर्ण जिविताक पावयलें म्हणलें सत अदीक महत्वाचें. दिसपडते जिणयेंत दुष्ट शक्तींचेर निरंतर झुजची प्रक्रिया दैविक दया भोगच्याचो वांटो म्हूण समजूंची सकत आनी शांतताय आमकांय लाभो.